नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खालच्या केंद्रांतल्या NDA सरकाराच्या 12 वर्सांच्या कारकिर्दीचेर आधारीत नवी दिल्लीत प्रदर्शन. भाजपा मुख्यालयात राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन हांणी केलें उक्तावण. श्रीनगर आनी लडाख मजगतीं जोजिला बोगदो प्रकल्पाचो केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हांणी घेतलो नियाळ. पत्रकार परिशदेत दिली माहिती. राज्य सरकारान चालीक लायिल्ली म्हजें घर येवजण गोंयांतल्या सगळ्या गरजू लोकांक खातीर. सनद आनी मालकी हक्क प्रमाणपत्रां वितरावण कार्यावळींत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचें प्रतिपादन. लोकशायेचो चवथो खांबो आशिल्ली पत्रकारिता खूब म्हत्वाची. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं गुज वर्सुकी इनामां भेटवण सुवाळो संपन्न. आनी सुटके झुजारी आनी आदिवासी जननायक भगवान बिरसा मुंडा हांची पुण्यतीथ व्हडा श्रद्धेन देशभर पाळटात. प्रधानमंत्र्या सयत मानेस्तांनी ओंपली आर्गां. आनी आतां खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला केंद्रांतल्या राष्ट्रीय लोकशाय आघाडी सरकाराच्या 12 वर्सांच्या कारकिर्दीचेर आधारीत एका प्रदर्शनाचें आयोजन नवी दिल्लीत भाजपा मुख्यालयात आयोजीत केलां. ह्या प्रदर्शनाचें उक्तावण पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन हांचे हस्तुकीं जालें. ह्या खासा प्रदर्शनांत फाटल्या 12 वर्सांत केंद्र सरकारान वेगवेगळ्या मळांचेर केल्ली उदरगतीची कामां, कल्याणकारी येवजण्यो आनी म्हत्वपूर्ण निर्णय हातूंत नियाळ मांडला. NDA सरकाराच्या 12 वर्सांच्या काळाचो नियाळ घेवपी हें प्रदर्शन वैशिश्ट्यपूर्ण आसा अशी प्रतिक्रिया ह्या वेळार पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन हांणी उक्तायली. प्रधानमंत्री सुरक्षीत मातृत्व अभियान ह्या केंद्रशासीत येवजणेक 10 वर्सां पुराय जातात. ह्या म्हत्वपूर्ण पावण्याचेर केंद्रीय भलायकी आनी कुटुंब कल्याण मंत्रालयान 10 वर्सां एक दशकाची काळजी ह्या विशयावेल्या राष्ट्रीय कार्यावळीक आयच्यान सुरवात केली. सुरक्षीत गर्भावस्था आनी निरोगी मातृत्व सुनिश्चित करपाच्या हेतान चालीक लायिल्ल्या ह्या उपक्रमाचें उक्तावण केंद्रीय भलायकी मंत्री जगत प्रकाश नड्डा हांच्या हस्तुकीं जाता. येवजणे खाला गुरवार बायलांक फुकट गुणवंतापूर्वक भलायकी सेवा उपलब्ध करून दितले. ह्या सेवांचो लाव चडांत चड बायलां मेरेन पावोवपा खातीर खासा यत्न जातले. अशा वेळार प्रसुतीपूर्व तपासणेचें म्हत्व भौसा मेरेन पावोवपा खातीर व्यापक जनजागृती जातली. राज्य आनी केंद्रशासीत प्रदेशांत ह्या निमतान जनजागृती मोहिमो, भलायकी तपासणी शिबीर तशेंच म्हायतीपर कार्यावळी आयोजीत करपाची मोख आसा. भारत ह्या वर्सा ब्रिक्स समूहाच्या परिशदेचें यजमानपण भुशयता. त्या खाला मध्य प्रदेशांतल्या इंदोरांत आयच्यान 13 जून मेरेन म्हत्वपूर्ण शेती संमेलन आयोजीत केलां. ह्या संमेलनांत ब्रिक्स देशांतले शेतकी मंत्री, वडील अधिकारी आनी प्रतिनिधी वांटेकार जातले. 11 जून मेरेन वेगवेगळ्या विशयांचेर अधिकाऱ्यां मदीं चर्चा जातली. 12 आनी 13 जून हे 2 दीस शेतकी मंत्र्यांची उंचेल्या पावंड्यावेली बसका आसतली. हे बसकेंत अन्न सुरक्षा, पोशण, शेतकारांचें उत्पन्न वाड, रोजगार निर्मिती, उपजिविकेच्यो संदी आनी शाश्वत शेती उदरगत ह्या सारकिल्ल्या विशयांचेर खोलायेन विचार मंथन जातलें. भारत सरकाराच्या शेती मंत्रालयाचे सहसचिव अजित कुमार साहू हांणी हे परिशदे विशीं अदीक म्हायती दिली. इस बार एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप में हमारे पार्टनर जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उसके साथ साथ पार्टनर कंट्रीज़ भी मिनिस्टर्स की मीटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये सभी मिलकर जो खेती से में जो चैलेंजेज आ रहे हैं और कैसे आगे जो है फ्यूचर के लिए खेती को कैसे तैयार किया जाए, कैसे विश्व की खाद्य सुरक्षा को इंश्योर किया जाए. देखिए, छोटे और सीमांत किसान जो है सबसे ज़्यादा अगर तादाद है तो इन ब्रिक्स कंट्रीज़ में ही है. तो ये सभी देशों की एक साझा एक चुनौती है, एक साझा एक एजेंडा है जिसमें कि सभी लोग इस पे बात करते हैं और भारत हमेशा से छोटे किसानों के जो के जो अधिकार हैं, जो प्रोटेक्शन है, जो उनके आय के साधन बढ़ाने के हैं और उनके लाइवलीहुड को प्रोटेक्ट करने की बात है, तो उसके बारे में बात करता रहा है. तो ये एक महत्वपूर्ण विषय है जिस पर चर्चा होती है और इस बार भी होगी. देशाचो शिमो आनी अंतर्गत सुरक्षा अदीक बळिश्ट करपा खातीर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांच्या हस्तुकीं लँड पोर्ट मॅनेजमेंट सिस्टम ह्या आर्विल्ल्या डिजिटल माचयेचो शुभारंभ जाता. LPMS ही भू
बंदरावेले कामकाज एकात्मिक डिजिटल प्रणालीच्या माध्यमांतल्यान जोडपी आर्विल्ली वेवस्था आसा. हे माचयेक लागून लॉजिस्टीक आनी नियात्मक माहितीची सुरक्षीत आनी रियल टायम आदान प्रदान शक्य जातले. शीम वेवस्थापन अदीक कार्यक्षम, पारदर्शक आनी सुरक्षीत जातले. देशांतले विमानतळ आनी सागरी बंदरावेली कार्यरत आशिल्ली प्रगत डिजिटल वेवस्था अदीक घटमूट जातली. शीम पलतडचो व्यापार, प्रवासी येरादारी आनी सुरक्षा ह्या सारकिल्ल्यो गजाली आर्विल्ल्या तंत्रगिन्यानाच्या मजतीन अदीक नेटान, पारदर्शक आनी सूत्रबद्ध पद्दतीन चालीक लागतली असो हावेस आसा. आज मैं डिटेल अभ्यास के बाद कह सकता हूं कि लैंड पोर्ट का इस तेजी से विकास होने के बाद न केवल व्यापार बढ़ा है, न केवल सुरक्षा सुनिश्चित हुई है, न केवल अवैध व्यापार को वैध व्यापार में बदलने का काम हुआ है, परंतु सीमावर्ती क्षेत्र के संपूर्ण विकास की परिकल्पना में सीमांत गांवों और सीमांत जिलों के अंदर जो पलायन की सबसे बड़ी समस्या थी, इसमें भी लैंड पोर्ट ने एक प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है. और दोनों देशों की जनता के बीच में सरलता के साथ आवागमन के कारण एक प्रकार से परस्पर विश्वास भी बढ़ा है और संस्कृति का आदान प्रदान भी बहुत अच्छे तरीके से हम कर पाए हैं. श्रीनगर आनी लडाख मजगती पुराय वर्सभर रस्तो संपर्क अखंडित जावपी जोजिला बोगदो प्रकल्पाचो निमणो ब्रेक थ्रू आयज पुराय जालो. केंद्रीय रस्ते येरादारी आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांच्या हाजेरेंत हो म्हत्वाचो पावणो पुराय जालो. ह्या कार्यावळीक जम्मू काश्मीरचे नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा, मुखेलमंत्री ओमर अब्दुल्ला हांचे सयत हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. सुमार 13 किलोमीटर लांबायेच्या बोगद्याचे खोदकाम पुराय जाला. हो बोगदो आशियांतलो सगळ्यांत चड लांबायेचो बोगदो आसतलो. कार्यावळी उपरांत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हांणी ह्या प्रकल्पाविशीं खबराकारांक म्हायती दिली. आज का दिन भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर के इतिहास का सुनहरा दिन है. ये 14 किलोमीटर हम लोग एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट टनल कह रहे थे, पर वर्ल्ड के इतिहास में भी ये नंबर 1 पर जाएगा, ये जानकारी मुझे दी गई. मुझे बहुत खुशी है. ये लद्दाख, लेह और जम्मू कश्मीर के लिए एक लाइफलाइन है और निश्चित रूप से मैं लद्दाख, लेह की जनता का और जम्मू कश्मीर की जनता का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और उनको शुभकामनाएं देता हूं. केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल हांणी फुडल्या 5 वर्सांत वखदां निर्यात दुप्पटीन वाडटली असो विश्वास उक्तायला. इफेक्स 2024 ह्या विशयावेले एके कार्यावळींत मंत्री गोयल उलयताले. वखदां उत्पादनाची तांक, निर्यात आनी संवसारीक मागणी ह्या मळाचेर भारतान मोलादीक भुमिका साकारल्या अशें सांगून हेल्थ कॅर आनी फार्मास्युटिकल उद्देग एकचारान काम करता अशें नमूद केलें. भारत आनी अफगाणिस्तान मजगती क्षेत्रीय सहयोग, मानवीय सहायता, कूटनीती धोरण ह्या मुद्द्यांचेर एकमत जाला. भारतात घुसखोरांक थारो दिवचे ना अशी स्पश्ट शिटकावणी विदेश मंत्रालयाचे जोड सचिव रणधीर जयस्वाल हांणी पत्रकार परिशदेंत दिली. भारत अफगाणिस्तान ह्या दोनूय देशांत शांती आनी उदरगत ह्या विशयांचेर एकमत जाला अशें सांगून अवैध नागरिकांच्या आड भारत सरकार खरपणान कारवाय करतले अशें लेगीत तांणी स्पश्ट केलें. We have reiterated that India and Afghanistan are contiguous neighbors and as civilizational states, our ties have spanned centuries. We stand in favor of peace and stability so as to, in Afghanistan and in the region, so as to foster development and stability in the region. We, as you know, we also talked about
our development cooperation, our long-standing friendship and development cooperation that we continue to do in Afghanistan on the side of food security, on the side of medicine, pharma support, on health, and many of our development cooperation programs, it cuts across gender, it benefits people across the board, including women and children. For all foreign nationals, if they are staying in India illegally, we have certain rules and laws which will be followed. And as far as this particular issue is concerned, which Krishna Mohan flagged, presently talks are going on between Border Guard Bangladesh and between the BSF on Indian side, DG level talks, and they would be discussing all relevant issues. पूरा जम्मू एंड कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, और जैसा कि मैंने कहा कि जो वहाँ बर्बरता हो रही है उसको अंतर्राष्ट्रीय समुदाय देख रहा है, और ये हमारी उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को अपने दुष्कर्मों और अपने अत्याचारों के लिए उसको जवाबदेही ठहराएगा. खबरापत्रात आता घेऊया एक लहानसोच विसव. इन हाथों की लकीरों में एक कहानी है. ये हाथ कभी लकड़ियां बीनते हैं, कभी एक लूम पर, एक हथकरघे पर सपने बुनते हैं, और कभी भारत के राष्ट्रपति के हाथों से पुरस्कार लेते हैं. भारत की कहानियों का और गांवों की कहानियों का आज तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट ला रहा हूं. गांव से विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ दूरदर्शन पर. सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे डीडी नेशनल पर. भगवान वेद व्यास जी के वचन रूपी सरोवर से प्रकट उपनिषद रूपी गायों का जो दूध है, श्रीमद् भगवद गीता, और व्यावहारिक जीवन कर्मयोग जो भक्ति से मिठा किया गया हुआ है, और उसी के द्वारा हमें अपना उद्धार करना है. ये हमारा जो संसार का जो रोग है उसका निदान उपचार रूप ये भगवद गीता है. प्रतिदिन प्रातः 6:30 डीडी नेशनल चैनल पर. विसावपरांत परतून एक फावट तुमकां येवकार. पळोवया मुखावयल्यो खबरो. राज्य सरकारान चालीक लायिल्ली म्हजें घर येवजण गोंयांतल्या सगळ्या गरजू लोकां खातीर आसा, अशें स्पश्ट प्रतिपादन मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी केलें. तिसवाडी तालुक्यांतल्या ह्या येवजणेच्या लावार्थ्यांक सनद आनी घरमालकी हक्काची प्रमाणपत्रां दिवपाचे कार्यावळींत मुखेलमंत्री उलयताले. ही येवजण म्हळ्यार गरजेवंतांक थाकाय दिवपी म्हत्वाची येवजण आसा, अशें सांगून कांय लोक हे येवजणेक राजकारण मुखार दवरून विरोध करता. हे गोंयकारांच्या हिता आड आसा अशें तांणी सांगलें. 3 म्हयन्यां भितर कूळ मुणकाराची प्रकरणां निकालांत काडपाचें उतर लेगीत मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार दिलें. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, राज्यसभा खासदार सदानंद शेट टाणावडे, येणावळ मंत्री आतानांजू मोन्सेरात, नुस्तेमारी मंत्री निळकण हळर्णकार हांचे सयत कांय आमदार आनी वडील अधिकारी ह्या वेळार हजर आशिल्ले. आम्ही जाता तितके बेग आम्ही कोर्टात फायट करतले. आम्ही कायदेशीर फायट आम्ही विधानसभेत फायट केली. आता उरलेली फायट तुम्ही करपाक जाय त्यांच्या कडे. हांव परत सांगता, कारण आता येतले इलेक्शनाक तेन्ना सांगपाची गरज आसा. प्रत्येक गोंयकारान सांगपाची गरज आसा. अरे हे जर माझ्या घराचो कायदेशीर करपाचें काम जर कोणी केलें आसत, भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान केलें, ताज्या शिवाय कोणीच करूंक ना. गेल्या 60 वर्साच्या कार्यकाळात म्हणजे कोणी ह्या विशयाक हात लावंक ना. कोणीच केन्ना विशय सुटावो जावंक ना. आणि विशेष करून जेन्ना हांवें होम मिनिस्टराक सांगलें, आपूण येता म्हणून सांगलें होम मिनिस्टरान, आनी येदो व्हडलो कार्यक्रम जो आमी घडोवन हाडलो तुमच्या कुस्ताचेर. आनी परत सांगता हांव, फुडल्या 6 म्हयन्याच्या भितर जो कोण एप्लाय करतलो ज्या स्किमीच्या अंतर्गत ताका सनद दिवपाचें काम, त्याच्या घरापर्यंत हाडून सनद दिवपाचें काम म्हजें सरकार करतलें, हें हांव प्रामुख्यान सांगता. आमचे सगळे रेव्हेन्यू ऑफिसर्स, डेप्युटी कलेक्टर, कलेक्टरा पासून सगळे जाण, हय थोडेशे प्रॉब्लेम्स आशिल्ले,
आमी प्रॉब्लेम्सूय रिजॉल्व केल्या. जाता तितकी मदत करपाची. बाबुशान आपल्या भाशणांतल्यान सांगलें आपलो ईच अँड एवरी रेव्हेन्यू ऑफिसर, डेप्युटी कलेक्टर आसतलो, मामलेदार आसतलो, जो सकयल्या लेवलाचेर बसला आसतलो, तो तुमकां सहकार्य करतलो. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांचे लेगीत हे कार्यावळीत उलोवप जालें. पर्वरी वाठारांत 20 कलमी कार्यक्रमा अंतर्गत बांदिल्लीं पयलींचीं घरां नियमीत करपा खातीर म्हजें घर येवजणेचो लाव जाला अशें ह्या वेळार उलयतना तांणी सांगलें. विकसीत भारत जेन्ना घडोवपाचे प्रधानमंत्री उलयता आनी गोंय विकसीत करपाचे आमचे मुख्यमंत्री उलयता, लास्ट मनशा पर्यंत जेन्ना स्किमी पावतले ताजी उदरगत जातली तेन्नाच खऱ्या अर्थान गोंय विकसीत जातलें, हातून आमकां कांयच दुबाव ना. पूण हेच जेन्ना विचार फुडें व्हेले, आनी एक याद करून तुमकां सोदता हांव की हें बील जेन्ना आमचे बाबूश मोन्सरान मुख्यमंत्र्यान जेन्ना हावजान हाडलें, ऑपोजिशन जितल्यो पार्ट्यो आसात ते सकयल आयले ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस, एकट्यान तरी ते बिलूच बीन उडयलें. जे आज विविध तुमकां दिशाभूल करूंक सोदता पार्ट्यो, त्योच पार्ट्यांनी तुमकां हक्क मेळचो न्हय, तुमचे तांगडी तलवार जल्मभर उरची, हेच विचारान तांणी थंय राजकारण करपाचो प्रयत्न केलो. पूण मुख्यमंत्री आनी रेव्हेन्यू मिनिस्टरान ते न आयकता पुढे आमी वचून ते बील पास करून घेतले आनी ते बील पास करून गेले, ताज्यो स्किमी आयल्यो, त्या स्किमीचे लाभार्थी तुमी आज आसा. पूण आज जेन्ना तुमकां सनद मेळटा, भारतीय जनता पार्टीचे डबल इंजीन सरकार आनी मुख्यमंत्री नेतृत्वात आज जो फायदो जाला, सनद मेळ्ळें, घराक गेले आनी परत टर्न मारून पळयले तेन्ना यू टर्न ह्या सरकाराचेर मारपाक वचनाकात, वच तुमचे कडेन उलो मारता. राज्यसभा खासदार सदानंद शेट टाणावडे हांणी लेगीत म्हजें घर येवजणेची तोखणाय केली. पिर्ण गांवांतल्या गरजू लावार्थ्यांक मुखेलमंत्र्यांनी चालीक लायिल्ल्या हे येवजणेचो बरो लाव जाला अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें. या गोंयची राज्याची धुरा माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत सांबाळटात आफ्टर मनोहर भाई पर्रीकरा नंतर. पण ज्या तरेचे डिसिजन म्हाका दिसता तेंच्यांनी खूब विकास वेगवेगळो डबल इंजिनाच्या माध्यमांतल्यान गोंयभर विकास केला आसतलो. पण म्हाका जर कोणें विचारलें सगळ्यात म्हत्वाचें काम कितें केलां आसत जाल्यार ह्या मनशांक ज्यांच्या नांवाचेर घरां आसा, घरां नात, जमीन ना, तेंच्या नांवाचेर घर बांदलेलें आसा, गेली 40 वर्सां 50 वर्सां ती फॅमिली थंय रावता, पण केन्ना मोडटलें हें तांकां खबर ना. तेंचें घर तेंच्या नांवाचेर करून दिवप, तेंच्या हातीन सनद दिवप हें सगळ्यात म्हत्वाचें काम आसा. आनी म्हणून ताका हांव धन्यवाद दिता. कारण माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचें एक स्वप्न आसा, विकसीत भारत. आनी हो विकसीत भारत जर ह्या देशांतलो जातलो आसत, जगांतले नंबर 1 जर आमचो हो देश जातलो आसत, जाल्यार ह्या देशांत रावणारे लोक हे रडपाक जायना, तेंचंय बरें जावं जाय. आनी म्हणून वेगवेगळ्यो स्किमी ज्यो आसात हे आमी पळयतात आनी ताचोच एक भाग म्हणून त्या मनशांक अपग्रेड करपाक जाय. उदळ आमी व्हिडिओचेर पळयलें, कोणें सांगलें चीफ मिनिस्टर रोजगार योजना घेतली, कोणें सांगलें मुद्रा लोन घेतलें, कोणें सांगलें आपल्याक वेगवेगळ्या स्किमीच्या माध्यमांतल्यान आपण अपग्रेड जातात. आनी त्यामुळे अपग्रेड जावपाचें जें काम आसा म्हणजे आमी सगळेच जाण व्हडले श्रीमंत जावचे ना, पण श्रीमंती भितर आनी सकयल्या मनशा भितर व्हडलो तफावत आसूं जायना. आनी ताका लागून आमचो प्रयत्न आसा, आमच्या सरकाराचो प्रयत्न आसा. आनी त्यामुळे डबल इंजिनच्या सरकाराचो मुखेली म्हणून ह्या राज्याचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हे फुडें व्हरपाचें काम करता. पत्रकारिता हो लोकशायेचो चवथो आनी खूब म्हत्वाचो आधारस्तंभ आसा. आयच्या काळात कोणूय उठ्ठा आनी मोबायल हातांत घेवन आपूण पत्रकार म्हणटा हें सारकें न्हय अशा उतरांनी मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी बिना परवानो आनी अनाधिकृत पत्रकारांचेर टिका केली. गुज म्हळ्यार गोवा युनियन जर्नलिस्ट हांच्या वतीन आयोजीत केल्ल्या वर्सुकी इनामां वितरण सुवाळ्यात मुखेल सोयरे म्हणून ते उलयताले. पत्रकारांनी वेवस्थेत येवन अधिकृतपणान काम करचें अशें आवाहन लेगीत मुखेलमंत्र्यांनी केलें. फाटल्या 3 वर्साचे गुज जर्नलिझमचे अवॉर्ड म्हज्या हस्ते जे 23, 24, 25 आतांच दिले, तांकां हांव खरोखरूच परबी भेटयता की तांच्यांनी कंटिन्युअसली म्हणजे पत्रकारिता गेली कितलीशींच वर्सां सातत्यान ते पत्रकारिता ह्या क्षेत्रांत आसा, ताका रिकग्नेशन गुज हांणी दिलें, त्या बद्दल हांव गुजाचें बी खूब खूब अभिनंदन करता. पत्रकारिता ही लोकशायेचो चवथो आधारस्तंभ आसा आनी ह्या चवथ्या आधारस्तंभांतल्यान तुमी आत्ताच राज तिलक हाणें उलयता आसतना आमी जाका म्हणटा तेणी 12 ब्रेस्तार 13 शुक्रार बीन म्हटलें, बट पोटतिडकीन उलयलो. दॅट इज ट्रू इम्पॉर्टंट. कारण पोटतिडक कित्या खातीर? पोटतिडक पत्रकारिते खातीर आनी पत्रकारां खातीर, आनी ती चड म्हत्वाची आसा. रिकग्नेशन ऑफ द मिडिया लिस्ट आनी प्रेस एक्रेडिटेशन हे दोनूय मुद्दे जे आसा पळय न्ही, तुमी माय इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट
पदाधिकारी हांगासर आसात. जरी डायरेक्टर पावलो जाल्यार प्रेस एक्रेडिटेशन फ्रॉम द असेंब्ली टायम टू टायम आमी ते करीत आसा. तुमकां सगळ्या जाणांक कॉन्फिडन्सान घेवन म्हाजें तर म्हणणें आसा की हें स्ट्रीमलायन जावप गरजेचें आसा. ह्या सुवाळ्याक आमदार मायकल लोबो, उच्च अध्यक्ष राजतिलक नायक हांचे सयत मानेस्त हजर आशिल्ले. मुखेलमंत्र्यांनी पुरस्कार प्राप्त सगळ्या पत्रकारांक ह्या वेळा परबीं भेटयली. सुटके झुजारी आदिवासी जननायक आणि क्रांतिकारक भगवान बिरसा मुंडा हांची पुण्यतीथ आयज देशभर व्हडा श्रद्धेन पाळटात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भगवान बिरसा मुंडा हांकां अभिवादन करून तांचे पुराय जिवीत आदिवासी समाजाचे स्वाभिमान, संस्कृताय आणि अधिकारांच्या संरक्षणा खातीर समर्पित आशिल्ल्याचें म्हळां. मायभूमीच्या त्यागा खातीर देशांतली दरेक पिळगेन भगवान बिरसा मुंडा हांचे कडल्यान प्रेरणा घेवची अशें प्रधानमंत्र्यांनी नमूद केलां. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी लेगीत भगवान बिरसा मुंडा हांकां आर्गां ओंपल्यात. वेगवेगळ्या चळवळीच्या माध्यमांतल्यान तांणी ब्रिटीश सत्ते आड स्वातंत्र्या खातीर झूज दिल्ल्याचो उगडास गृहमंत्र्यांनी आपल्या संदेशा वरवीं काडला. राष्ट्रीय पुरस्कार जैतिवंत पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त फामाद मल्याळी अभिनेतो मम्मुटी हांकां अंदू पद्मभूषण पुरस्कार भोवमानीत करतले. 23 जून ह्या दिसा राष्ट्रपती भवनात आयोजीत सुवाळ्यात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांच्या हस्तुकीं भोवमानिस्त मम्मुटी हांकां हो पुरस्कार भेटयतले. एका अभिनेत्या भितर साबार अभिनेते म्हळ्यारूच श्री मम्मुटी. पद्मभूषण पुरस्कार जैतिवंत 2024. एका भुरग्यान ल्हान आसतना रुपेरी पड्ड्याचें सपन पळयल्लें. साबार वर्सांच्या तपश्चर्ये उपरांत ताका भारतीय सिनेमात ताची सुवात मेळ्ळी. माझ्या वडिलांची मूळ इच्छा होती की मी डॉक्टर व्हावं. योगायोगानं मी वकील झालो आणि आता एक अभिनेता आहे. पण जेव्हा मी माझा पहिला चित्रपट पडद्यावर पाहिला तेव्हा मला पडद्यावरचाच अभिनेता व्हायचं होतं. मी त्यासाठी आतून तळमळत राहिलो. संघर्ष होताच, स्वप्नही पाहिली. बालपणानंतर थोडे हातपायही मारले, 1-2 सीन सुद्धा केले मी त्यावेळी. मग मी वकिली सुरू केली, लग्न केलं आणि त्यानंतर मला एका मोठ्या भूमिकेची संधी मिळाली. तो चित्रपट कधीच पूर्ण झाला नाही, सुदैवानं किंवा दुर्दैवानं. मी हाऊस म्हणून थिएटर करायचो. मी मिमिक्री आर्टिस्टही होतो. जेव्हा कधी वेळ मिळायचा तेव्हा थिएटरही करायचो. पण माझी आवड चित्रपट होता आणि मी संघर्ष करायचो. मी लोकांना, दिग्दर्शकांना भेटायचो. ते माझ्यात काही ना काही उणीव शोधून मला नाकारायचे. ते क्षण अत्यंत निराशेचे आणि उदासीनतेचे होते. पण अखेरीस श्री MT मला भेटले. त्यांनी माझ्यावर भरोसा ठेवला आणि माझ्यावर थोडा विश्वासही दाखवला आणि मला एक संधी दिली. आणि तिथूनच अविरत संघर्ष सुरू झाला. सिनेमा खोलवर समजून घेतला, त्यातील बारकावे शिकलो. एक सामान्य अभिनेता व्हायलाच खूप वेळ लागला, पण परिपूर्ण अभिनेता होण्यासाठी मात्र बरीच वर्ष लोटावी लागली. कोणतीही भूमिका मला आव्हान देऊ शकत नाही, कारण माझ्यात माझी आवड, समर्पण आणि प्रामाणिकपणा आहे. मला स्टार होण्याऐवजी नेहमीच अभिनेता व्हायचं होतं. मी आजही एक अभिनेता आहे, नेहमीच एक अभिनेता होतो आणि नेहमीच एक अभिनेता राहीन. मी सिनेमात येण्यापूर्वी माझं लग्न झालं होतं. मला 2 मुलं आहेत, एक मुलगा आणि एक मुलगी. माझा मुलगा देखील माझ्याच क्षेत्रात आहे, तो अभिनेता आहे. माझी मुलगी पेंटर आहे आणि माझी पत्नी ही गृहिणी आहे. त्यांनी माझ्या ध्यासाला नेहमीच पाठिंबा आणि प्रोत्साहन दिलंय आणि मला खूपच मदतही केली आहे. मी नवीन लोकांना, नवीन दिग्दर्शकांना, डेब्यू दिग्दर्शकांना प्रोत्साहन देतो. तरुण पिढीसाठी माझ्याकडे काही ना काही वेगळं हे नक्कीच असणार आणि मला ती संधी गमवायची नाही. श्री मम्मुटी पद्मभूषण 2024. कोडी कोडी नमस्कार. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांच्या हस्तुकीं काल सांजे राष्ट्रपती भवनात जाल्ल्या एका खासा सुवाळ्यात देशभरातल्या शूरवीरांक शौर्य पुरस्कार दिवन तांचो भोवमान जालो. ह्या इतिहासीक सुवाळ्याक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांच्या सयत राष्ट्रीय मळावेले हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. राष्ट्रपती मुर्मू हांच्या हस्तुकीं ह्या कार्यावळीत 24 शौर्य चक्र, 15 वीरचक्र आणि 7 कीर्तीचक्र दिवन जवानांचो भोवमान केलो.
CPA इंडिया रिजन झोन 2 म्हळ्यार कॉमनवेल्थ पार्लमेंटरी असोसिएशनाच्या विभाग 2 परिशदेचे आयोजन चंडीगडात जाले. लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला हांचे हस्तुकी हे परिशदेचे उक्तावण जाले. 8 ते 10 जून मजगती आयोजित केल्ल्या ह्या विभागीय पावण्यावेल्या परिशदेत वेगवेगळ्या राज्य विधानसभांचे पिठासीन अधिकारी वांटेकार जाल्यात. पारंपारीक दिवली पेटोवन उक्तावण केल्या उपरांत सभापती ओम बिर्ला हांणी उपस्थितांक मार्गदर्शन केले. प्रयास करते हुए देश में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की दिशा तय की है और इसीलिए भारत का लोकतंत्र जहां पंचायत से लेकर दिल्ली की पंचायत तक हमने इसी लोकतांत्रिक व्यवस्था से देश के अंदर सामाजिक परिवर्तन किए, नीतियां बनाई, योजनाएं बनाई, कानून बनाए और समाज जीवन के अंदर परिवर्तन करने का काम किया. ह्या परिशदेक राज्यसभेचे उपसभापती हरिवंश हे लेगीत हजर आशिल्ले. तांणी परिशदेत वांटेकार जाल्ल्यांक मार्गदर्शन केले. हरियाणा विधानसभा के माननीय अध्यक्ष हरविंदर कल्याण जी वह युवा हैं और लगातार ऐसे संवादों आयोजनों में विशेष रुचि लेते हैं. अब आपने सूची देखी, इस राज्य के चुने हुए प्रतिनिधियों, युवाओं, विद्यार्थियों, उनके साथ लगातार संवाद कायम करना, देश भर के मेयर्स, पंचायती व्यवस्था के प्रतिनिधियों का यादगार आयोजन उनके नेतृत्व में हुआ. उनके इस रचनात्मक प्रयास के प्रति पुनः आभार. माननीय अध्यक्ष. पश्चिम बंगालात आयुष्मान भारत येवजण चालीक लायल्या उपरांत सुमार 1.43 कोटी कुटुंबियांक भलायकी विम्याचो लाव मेळटलो. फाटली कांय वर्सां हे येवजणेत सावन अस्तंत बंगालांतली जनता वंचीत राविल्ली. हालींच राज्यांत सत्ताधर जाल्या उपरांत प्रधानमंत्री जन आरोग्य येवजण चालीक लावपाचो निर्णय राज्य सरकारान घेतला. ताची सुरवात केंद्रीय भलायकी मंत्री JP नड्डा हांच्या हाजेरीत जाली. राज्य आनी केंद्र सरकाराच्या मदीं ह्या विशीं कबलात केल्या उपरांत केंद्रीय भलायकी मंत्री JP नड्डा हांणी संबोधीत केले. राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल ह्योय ह्या वेळार हजर आशिल्ल्यो. हम नहीं करेंगे, नहीं करना है. मुझे याद है कि उन दिनों शुरू में एक एप्लीकेशन फॉर्म छपा था आयुष्मान भारत का, PM जय का, जिसमें क्योंकि लोगों को मालूम नहीं था कि आयुष्मान भारत क्या है, तो उसको हम लोगों ने ये जो SECC डाटा है, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो है, इस डेटा पर जो एड्रेस थे उस पर हमने वो चिट्ठी लिखी. अमेरिकेतल्या एका न्यायालयात राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाचो H-1B विजाचेर $1 लाख मोल आकारपाचो निर्णय रद्द केला. बोस्टनांतल्या न्यायालयान दिल्ल्या निकालात संघीय सरकारान अशा प्रकाराचे मोल आकारपाचो कसलोच कायदेशीर अधिकार ना अशें नमूद केला. सप्टेंबर 2025 वर्सा ट्रम्प प्रशासनान H-1B विजा अर्जाचेर अतिरिक्त मोल आकारपाचो निर्णय घेतिल्लो. ह्या निर्णया आड डेमोक्रेटिक पक्षासयत कांय राज्यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केल्ल्यो. ताचेर हो निर्णय जाला. न्यायालयाच्या निर्णयाक लागून H-1B विजा धारकांक तंत्रगिन्यान मळावेल्यो कंपन्यो आनी अमेरिकेत नोकरेच्यो संदी सोदपी विदेशी वेवसायिकां खातीर थाकाय मेळपाची शक्यताय आसा. आनी आतां पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 31.4 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 24.7 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जाला. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परत एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खालच्या केंद्रांतल्या NDA सरकाराच्या 12 वर्सांच्या कारकिर्दीचेर आधारीत नवी दिल्लीत प्रदर्शन. भाजपा मुख्यालयात राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन हांणी केलें उक्तावण. श्रीनगर आनी लडाख मजगती जोजिला बोगदो प्रकल्पाचो केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हांणी घेतलो नियाळ. पत्रकार परिशदेत दिली म्हायती. राज्य सरकारान चालीक लायिल्ली म्हजें घर येवजण गोंयांतल्या सगळ्या गरजू लोकां खातीर. सनद आनी मालकी हक्क प्रमाणपत्रां वितरावण कार्यावळीत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचें प्रतिपादन.
लोकशाहीचो चवथो खामो आशिल्ली पत्रकारिता खूप महत्वाची. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी गुज वर्सुकी इनामां भेटवण सुवाळो संपन्न. आणि सुटके झुजारी आणि आदिवासी जननायक भगवान बिरसा मुंडा हांची पुण्यतीथ व्हडा श्रद्धेन देशभर पाळटात. प्रधानमंत्र्या सयत मानेस्तांनी ओपली आर्गां. आणि इतलें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.